टेल्स ऑफ कामासुत्रा एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन इव्हेंटाक बुकिंग बंद करपाक गोंय पुलिशेन ट्वीट करून आयतारा निर्देश दिल्ले. सोमारा औपचारीक रितीन निर्देश दिले. कॅथलीक संघटनेच्या कागाळीचेर तांचे आड FIRूय रेजिस्टर जाला. ह्या इव्हेंटाच्या जायरातीन जायत्या गोंयकारांची भावना दुखयल्ली. प्रुडंटाचे बातमे उपरांत दिल्ल्या नंबराचेर फ्रँकी फेर्नांडीसान परत संपर्क केल्या उपरांत गोंयचो इव्हेंट कॅन्सल जाला म्हूण रिप्लाय आयलो. मजगतीं गोंयचो आर्कबिशप कार्डिनल फिलीप नेरी फेरावान प्रसंगाचेर आपलो स्टेटमेंट दिलो. धर्मीक परबांच्या नांवान चुकीचो प्रसार चल्ला असल्या जायरातींक लागून कितल्याशाच जाणांची भावना दुखवल्या. असल्या कार्यावळींचेर खर कारवाय जावपाक जाय म्हूण बिशपाची मागणी. विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यानूय हाचेर आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. I demand that the government take action to stop this and to book these people for making this advertisement even if the event is not held, because this is an attempt to create communal disharmony, and therefore it is the duty of the police to book even for an attempt to commit an offence. Reflects that there is no law and order in Goa. It's a affirmation and confirmation की कोणूय येवन गोंयान कितेंय करूंक शकता. वो कोण लुधियानाचो कोण तो खुले आम तो सांगता की क्रिसमसाच्या नांवान ही इज कनेक्टिंग विथ ऑल वॉट वॉज कनेक्टेड विथ ओशो एंड हिज टिचिंग्स. सो आय कंडेम दॅट. बट सगळ्याकीन चड वायट दिसता कित्याक गोंयचो सरकार ओग्गी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.